ब्रिफिंगाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आमच्या बरोबर माचयेर उपस्थित आमचे मडगांवचे आणि ज्येष्ठ नेते गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत आसा। त्याच प्रमाणे भरत करमळी जो या प्रोजेक्टाचो कोऑर्डिनेटर, त्याच प्रमाणे अक्षय पारकर युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष तनुजा पैंगीणकर, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन श्री दामू शिरोडकर आणि योगीराज कामत, सगळ्यांचे स्वागत आसा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मडगांव आणि महिला मोर्चा मडगांव हांच्यांनी चवथीचो बाजार या चवथीच्या निमित्तान ह्या वर्साक आयोजीत केल्ले आसा। हो जो चवथीचो बाजार जो आसा वो ऑगस्ट 23 आनी 24 म्हळ्यार शेनवार आनी आयतार सकाळी 10 वरांचेर चालू जातलो शेनवाराक आनी आयताराक आनी राती 8 पर्यंत हो चालू आसतलो। सो दोन्ही दिसाक शेनवार आनी आयताराक सकाळी 10 ते 8 वरां पर्यंत चवथीचो बाजार हो चालू आसतलो। हो बाजार जो आसा हितून भितर वांटेकार जे जावपाचे आसा ते आख्ख्या गोंयभराचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले, गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले प्रत्येकी एक तीग जाण हे वांटेकार जातले पर कॉन्स्टिट्युएन्सी। अशें करून ह्या चवथीच्या बाजाराक आमी सगळे तकलेन दवरून चवथीच्या निमित्तान जे कितें आमकां गरजेची वस्तू जी आमकां लागता तीच आमी फक्त ह्या हेका लागून उपस्थित आसतले। फराळ म्हणनाका त्या प्रमाणे डेकोरेशन चवथीच्या निमित्तान कितेंय अगरबत्ती आणि बाकीचे जे डेकोरेटीव आयटम्स, मागीर लायट जावं, दिवली जावं, अशें जे चवथीच्या निमित्तान जितले कितें आमकां गरजेची वस्तू जी आसा ते ह्या चवथीच्या बाजारांत आमी दवरतले। सो आनी हो जो चवथीचो बाजार जो आसा हितून भितर जे वांटेकार जातले, स्पेशली स्टॉलकार जे आसात, जे स्टॉला खातीर वांटेकार जातले तांचे कडल्यान आमी बिनशुल्क अशें तांकां आमी रेजिस्ट्रेशन फी काहीच घेवना तांचे कडल्यान। सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अपेक्षीत आमचे ह्या चवथीच्या बाजाराक लागून वांटेकार जावपी ऑलमोस्ट एक 100 स्टॉलाची आमी अरेंजमेंट दवरिल्ले कडेन आसा। ह्या आतां चवथीच्या बाजाराची जेन्ना आमी आमचे गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायक आणि आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हांचे लागीं आमी जेन्ना ही संकल्पना जेन्ना घेवन गेले हांव आनी भरत, तेन्ना आमकां दोगांयनी बरो प्रतिसाद दिवन आमकां बरो सपोर्ट हे करपाचो हे थारायला। सो हो जो उपक्रम जो आसा हो भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि महिला मोर्चा हो आसतलोच। हाका मेन वांटेकार जे आसा ते आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत आणि दामू नायक हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। ह्या हाका चवथीच्या बाजाराक स्टॉलाच्या पलीकडे आमी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन सुद्दां दवरिल्लें आसा। ते रील मेकिंग कॉम्पिटिशनाचे आणि स्टॉलाचे जे कितें टेक्निकल क्रायटेरिया जे आसा ते आमचो बाब भरत करमळी तुमकां एक्सप्लेन करतो। जी त्या संकल्पना म्हणजे तकलीन आयली, हांवें रोखडोच अभिषेकाक फोन केलो, अभिषेक अशें आसा। ताणें म्हणलें आमी आमच्या आमदाराक सांगया आनी अध्यक्षाक सांगया आनी तांकां तांचे धन्यवाद मानता की तांणी पयल्याच आमच्या उतराक दोगांयनी होकार दिवन तुमी चलात फुडें, आमी फाटल्यान आसा असो आमकां साथ दिली। सो आतां आमचो चवथीचो बाजार जो अभिषेकान सांगले प्रमाणे शेनवाराक आनी आयताराक आसतलो। सो थंय आमी 2 तरेचे पार्ट केल्यात ताका। एक म्हणल्यार सगळीं स्टॉलां आसतलीं, अरावंड 100 ते 120 स्टॉलांचो 120 स्टॉलांची तयारी आमी केल्या। सो कितली चडांत चड स्टॉलाक आमी एप्रोच करतात एक स्टॉल घालपाक। आनी दुसरो पार्ट इज रील कॉम्पिटिशन। सो आमच्या युथांकय एक्सपोजर मेळचो, ते एक्झिबिशनाचो रील करपाचो की प्रोडक्ट रील करपाचो। सो थोडे बेजीक रुल्स आसात एक्झिबिशना खातीर। सो एक्झिबिशनाक जो स्टॉल घालतलो ते प्रत्येक स्टॉलाक आमकां एक टेबल, एक चेअर किंवा थोड्यो बेजीक रिक्वायरमेंट्स तांकां मेळटले। रील कॉम्पिटिशनाक रीलाचे थोडे रुल्स आसात, मागीर ते रील 40 सेकंड टू 60 सेकंड हाजे मदीं आसचें। ते रुलाक इंस्टाग्रामार पोस्ट करचे पयलीं आमकां ते रील धाडचें। अशे थोडे रुल्स आसात की आमी फॉर्माचेर ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आनी ते दोनी फॉर्माचे QR कोड्स लिफलेटार घालून आमी लिफलेट स्प्रेड केल्ले आसा, जे तुमच्या माध्यमांतल्यानय आज आमी लॉन्च करून स्प्रेड करतले। तातूंतले तुमी बेगींतले बेगीन आनी चडांत चड लोकां पर्यंत पावपाक मदत करची।
मंडळाचे अध्यक्ष अभिषेक आणि ह्या फूल कॉम्पिटिशनाचो मेन कन्व्हेनर परत आणि तुमकां चडशी म्हायती दिली आहे. चवथ हो आमच्या गोंयकारांचो म्हत्वाचो सण. म्हणजे इतलें म्हत्व गोंय आनी महाराष्ट्र अशे दोन हातूंनी चवथीच्या हाका इतलें इम्पॉर्टन्स दिलें वता. कारण लोक पयस रावपी सुद्दां लोक पळया ते सगळे आपापल्या घरा येतात चवथीचे सण. त्या निमित्तान एक घरा भितर एक वेगळें वातावरण आसता आनी अशा वेळार लोकांक चवथीच्यो वस्तू इजिली एवेलेबल जावच्यो एकाच जाग्यार मेळच्यो. ह्या उद्देशान भारतीय जनता पार्टीचें मडगांव मंडळ, युवा मंडळ आनी महिला मोर्चाचें मंडळ ह्या सगळ्यांनी कलेक्टिवली हो कार्यक्रम हातांत घेतिल्लो आसा. हांव पयलीं म्हणजे तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता की एक बरी फॅसिलिटी सगळ्या लोकांक चवथीचें सामान जाय कितें जाय तें एका जाग्यार घेवपाचें आनी एक संदी मेळटली. आनी ते ताका मातसो मॉडर्न टच दिवपाक आनी तें रील मेकींग कॉम्पिटिशन तशें केलां. ताचो कोणी आतां सगळीं जाणां रील करता आनी ताका लागून तांकां एक एनकरेज करपा खातीर रील मेकींग कॉम्पिटिशनाक ताणें तांकां कॅश प्रायजीस दवरल्या 10,000, 8,000, 5,000. जागो सेंट्रल आसा बरो गुजराती समाजाच्या स्कुलाचो भायर ओपन हें आसा तो जागो आसा. म्हाका खात्री आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर लोक पार्टिसिपेट जातले. सेंट्रल पडटा आनी मोठ्या प्रमाणाचेर स्टॉल्स येतले थंय आनी लोकांक जाय तें आपल्याक घेवपाक थंय मेळटलें. हांव जनरल लोकां कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता की तांणी ह्या बाजारांत एक पार्टिसिपेट जावचें. तांचें सामान आसा आनी कितें खावपाच्यो वस्तू आसतात तरेतरेच्या चवथी कडेन आमी पळयता की तरेतरेचे आमकां आयटम्स लागतात. ते आयटम्स एवेलेबल करून दिवपाचे स्टॉल थंय आसतलेच. पूण ताच्या तेगी भायर लोकांनी थंय पार्टिसिपेट जावपाक जाय. आनी म्हणून हांव सगळे जनरल पब्लिका कडेन मागता म्हजे कडेन मागता की तांणी मुद्दाम ह्या स्टॉलाक विजीट करची. आपली कितें वस्तूची गरज आसा त्यो वस्तू घेवच्यो आनी त्या लोकांकी तांकां हॅपी करचें. कारण खुबशे लोक पयसल्यान येतात आपले स्टॉल घालतात. हांव प्रसाकी कडेन मागता की तुमी मातशें तांकां पब्लिसिटी हाका बरी पब्लिसिटी जर दियत जाल्यार ते सगळ्या कडेन एक मॅसेज वतली आनी तातूंतल्यान आनीकय चड लोक ह्या 2 दिसांच्या चवथीच्या बाजारांत पार्टिसिपेट जावपाक शकतात. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.